मंदिरांत जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें उतरल्या सदेण्या पासून अर्गा मेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें उतरल्या सदेण्या पासून अर्गा मेटयता दिनवाशी काळजा मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. आज आमचे सवे फादर रोनाल्ड आसा. परच्या मेच्या 11 तारखेक ताका वोर्द मेळ्ळी आनी ह्या पुणशेतांत दुसरे फावटी ताणें मीस पेटोवचें पोरू प्रोफेशनाक पयले फावटी मीस पेटयलें. आज प्रधान याजक जावन ते हांगा आसात. तांच्या मिसाबाक आमी बरें मागया. तांणी काडिल्लें मॅट सर्वेस्पो देव सदांच फळादी करून दी. ताचे मुखांत जायत्या जाणांक क्रिस्ताची वळख जावन दी म्हणून प्रत्येक रितीन तुमी आज मीस भेटयत आसतना ताचे पासत मागया. फादर रोनाल्ड, वेलकम एंड ऑल द बेस्ट. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे आणि सांगातपणाचे जिवीत जिवंक तो तांकां आदेश दिता. तर हे मोया मोगाचे आनी सांगातपणाचे जिवीत जिवंक आमी चुकल्या तर देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजोगल्या सारून सांगता. मनात चिंतून तलाक सारून वायट धरून आनी बरें सांगून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका
बापासून आम्ही तुका वागणा सोंग्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोमिया देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या गोसलाय आमचे मागे मारून घे की त्या पवित्रत्या सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुजो पवित्र आत्मोयन सगळ्यो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सरकार वेचे आदी जेजून आमकां बसायले तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताचे वरवीं सगळे सत आमकां शिकय आनी सर्गींचे शांतेंत आनी थिऱ्यान आमची काळजां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूता कृत्य पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी जुदयेतावन थोडे जण आयले आनी बोवाक ह्या परी शिकोवंक लागले मोइजेच्या कैद्या प्रमाणे तुमकां सुनात जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात पावला आनी बर्नबासा आनी ह्या मनशां मदें बोड मानभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले देखून पावलान आनी बर्नबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतां आनी मलगड्यां मुखार हें सवाल घालचें म्हूण निर्णय जालो तवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेच्या अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बर्नबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसबाक नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक ताणें विंचून काडलें तांचे मुखांत हे पत्र ताणें पाठयलें धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिशियांतल्या जुदेव न्हय असलेल्या भावाक नामान धाडटा आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडल्याय म्हणून तुमी आयकलां अशें करूंक त्या जाणांक तुमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली देखून आमी आतां सांगता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बर्नबासा आनी पावला सांगता तुमचे सर्सीन तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला पावल आनी बर्नबासा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार असलेले मनीस आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपिनिशी घाल्ली तिनच नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलें तुमी खायनाये रगत असलेले वा गुमटी चिरडून मारलेल्यांचे मासी खायनाये आनी वेबिचार सुकयचे ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला
ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. देवाचें उतर हें. Săpăsăm tuca hăsun deva, săpăsăm tuca hăsun. Săpăsăm tuca hăsun deva, săpăsăm tuca hăsun. Zato कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. तुझ्या परमळीक मुखामळाची दिश्ट आमचे फांकू. हे वरवीं आख्या संवसारात तुजी खुशी कळली राष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घे. सपसां तुका हसून देवा, सपसां तुका हसून. देवा सजनांगा तुका वाकणू. राष्ट्रांत तुजी स्तुती करू. तू तांची रासवडकी न्यायनिधी प्रमाणे करता. देसा भासांच्या लोकांक शाबेतायेन चलयता. सपसां तुका हसून देवा, सपसां तुका हसून. सपसां तुका उगडापण पुस्तकांतले वाचप. 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान आत्म्याच्या बोळान म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंयतावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा थावन तें देंवोन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळ्यांच परजळटालें. ताचो परजळ एक बोव मोलादीक माणका सारको, तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवोटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारोत करून दवरलेलो. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नांवां ताच्या 12 दारवोट्यांचेर कांतयल्लेली. उदेन तिचे कुशीन 3 दारवोटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 दनदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. शहरा भितर खंयी म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सरपुदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीच ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमांच ताचो उजवाड आनी ती शेळीच ताचो दिवो. देवाचें उतार हें. देवाचे उदोपकार. Alleluia, 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 alleluia.
तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाश पाको मोजा दिसपर्त्या जीवना Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवय असो तुमचे सोयासो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका त्यावेळी जेजून शिसाक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता, आनी आमी दोगांय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमच्या सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमचो मोग तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा जशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हांगा सडा बाजून इस्कालां गेल्लीं आसात न्ही गे. इस्काला कॉलेजी गेल्लीं बरो आसात मू. इस्कालाक आसात गे. कोण बरो इस्काला वचना? पुराय गेल्या न्ही गे. सद्याक पुराय गेल्यान. तुमच्या फिरगजींनी तुमी हें पळयलां न्ही गे. विगार वेता ह्या दिसांनी मस्त ट्रान्सफर आसात न्ही. विगार वेता आसतना ताका आमी सेंड ऑफ दिता न्ही गे. हय मू समा मू. हय मानपत्र दिता. विगारा थंय इल्लो मोग घालिल्लें कार दिता न्ही गे. निसिल्लो मोग घाल्यार आनी कालें दिता. विगारा थंय चड मोग नासल्यार कांय ना, एक मानपत्र 2 जेले मागीर फाटी न्ही गे. अशें आमच्या इस्कालांत आसतनाय आयची वाचप पयलें शुभ वर्तमान आयकत आसतना आमच्या इस्कालाच्या टायमार आमकां सेंडअप दितना उडास आयलो न्ही गे. सेंडअप दिता आसतना घालें करता प्रोग्राम आसा. प्रोग्रामा बरें प्रोग्राम अरेंज कर. 4 जाणां येवन नाचतात, आमकां बरें मागतात, तुजें फुडार बरें जावं दी. ऑटोग्राफ गाणितात. ऑटोग्राफ दिता आतां तें पुरो ना, आतां मोबायलार पुरो जाता न्ही गे. आमी आसतना येदे मोठे बूक मेळटले आमकां, सगळें बरोवन दितले. निन्न जीवना शुभवागली निम्मा ಗೆಳೆಯ न्ही गे. तुमकां उडास आसा गोत्तना आमकां उडास आसा आमकां दिल्लें न्ही गे. सेंडअपाच्या वेळार सडावत जावन सेंडअप दितल्या व्यक्तीक आमी मान दिता. तो ताका बरें मागता, ताका कितें दिता. सारकें मू. वय नातल्या वय म्हणा, ना जाल्यार ना म्हणा. वय मू. वय न्ही गे. आज जेजू एक सेंडअपाच्या त्या स्थितीर आसा. आपूण हो संवसार सांडून वेता आसतना शिसांनी ताका बरें मागच्या वेळार जेजू त्या शिसांक बरें मागते आसा. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या देवाचो हुस्को आमच्या वयर कितलो आसा म्हणून. आमच्या देवाक आमच्या वयर हुस्को कितलो आसा म्हणून हांगा कळटा.
कित्याक आमी ताची जावन आसा. वी आर हीज. आमी ताची जावन आसा. ताका कळीत आसा आपूण रचलो मनीस कितें, आपूण रचली रचना कशें म्हूण ताका कळीत आसा. त्या पासून सोम्यान सांगच्या उतरा प्रमाणे आपणाक दिल्ल्या अर्येकल्या मनशाक वगडायणे म्हणल्या खातीर बापान आपणाच्या पुताक ह्या संवसारात धाडला. सोम्याची उतरां जुवांच्या त्या पुस्तकांत आमकां आयकून मेळटा. देवान आपणाक रचल्या व्यक्तीक कोणायकी वगडायणे म्हणल्या खातीर क्रिस्ताक धाडटा. आनी तसो क्रिस्त आमचे वर कितलो हुस्को आसा हें आमी सारक्या रितीन समजून घेवचें. मुखार वेता आसा तुमकां सांगता. हुस्को पळया. आमकां कोणायकी वगडायणे म्हणल्या खातीर तो वेता आसतना आमकां एक मजतदार धाडटा, बसयता. मजतदार म्हळ्यार एडवोकेट, वानू एडवोकेट फॉर अस. आमकां आनी देवा मदें तो आमकां आदार जाता. आमच्या जिवितांत कालें केस बरं आल्यार आमी एडवोकेटा कडेन येता वय मू. आमी सिधा लॉयरा हाका कोर्टाक वेता ना न्ही गे ना मू. आमी एडवोकेटा कडेन येता. तूं आमकां सांगता कालें गरजेचें, हें केल्यार अशें जाता, तें केल्यार तशें जाता सांगता वय की न्ही. तशेंच जेजू हो संवसार सांडून वेता आसतना आमी कोण्णें वगडायणे म्हणल्या खातीर तो आमकां एक मजतदार बसयता. आनी कित्याक आमचे सैम आवर नेचर, आमचे सैम देवाक कळीत आसा. आमी वारें आल्ल्या कुशेन गुंता, हांव जावं दी तुमी जावं दी. आमी सगळीं वारें आल्ल्या कुशेन गुंता. कितें बरें मेळटा थंय धांवता, कितें मेळना इशीन येता. सारकें मू. अनुभव जिविताचो अनुभव न्ही गे. हय वारें आल्ल्या कुशेन आमी गुंता आनी जेजू कळीत आसा. त्या पासून आमकां मजतदार धाडटा. आतां म्हज्या मोगाळ भाव भयणीन हो मजतदार कित्याक, आमकां कित्याक हो मजतदार जाय. सुम्याची उतरां भोव अपुर्बायेन आसा. हें तुमी मती गोरीचे. आनी जायते फावटी आमची एक चिंता बी आसा. हांव मागता म्हाका कश्ट मेळटा शिवाय म्हाका बरेंपण मेळना म्हणलें. एक आसा पर एक स्त्री येवन म्हजे लागीं उलोवन आसतना तिणें सांगलें फादर हांव मागता म्हाका म्हज्या कुटुंबाक कश्ट तर मेळटात. हांव तुमकां येता त्या विशयक. सोमी आमकां मजतदार कित्याक. म्हज्या मोगाळ इश्टानो एका आवयचे एका बापायचे मोल कळल्यार मात्र त्या आवयक त्या बापायक ह्या खंयच्या मनशाक आमी मोल दिता न्ही गे. ताकाच आमी भांगार गोमट्या घालता, लोंकाड धरणीक घालता पळय मू. कित्याक भांगाराक मोल आसा. सारकें लोंगटाकी मोल आसा पूण भांगारात इतलें मोल ना पळय मू. भांगार म्हळ्यार गोल्ड. गोल्ड थोड्यांक भांगार कळना, भुरग्यांक भांगार म्हळ्यार गोल्ड. सो भांगाराक मोल आसा. त्या पासून आमी ते गोमट्या घालता, ते आमी ते मोलाक घेता, पयशे दिता. इट बिकम्स एन एसेट. लॉंग कार्ड आमी धरणी कडेन दवरता. सारकें मू. अशेंच जर तर म्हज्या आवय बापायचो म्हाका मान कळ्ळ्या वेळार मात्र हांव ताका मान दिता, ताणें सांगलें आयकता, ताणें सांगले प्रमाणे हांव जियेता. आनी हो मजतदार कित्याक ह्याच पासून बाप आनी पूत, जेजू आनी बाप कितें म्हूण कळच्या खातीर तो मजतदार म्हाका आनी तुका दिला. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो, एक चारित्रीक मनीस जावन आयलो. ताची वळख लोकांक कळूच ना. ताची वळख कळोवना, ताचें व्हॅल्यू कितें म्हूण कळोवना. तो कित्याक आयला, कित्याक आसा, ताचें व्हॅल्यू कळोवना. ताचें व्हॅल्यू कळ्ळें तर संवसार कदालाय बदलतलो. तें समजोवच्या खातीर मजतदार धाडटा. आनी अपुर्बायेन उतरां आसा. म्हजो आनी बापाचो मोग कोण करतात आमी दोगांय ताचे थंय येवन जियेता. ताका सोमी म्हणटा म्हज्या मोगाळवर, मागा तुमी सर्गीचे राज सर संगती तुमकां मेळटल्यो. मागा तुमी सर्गीचे राज सर संगती तुमकां मेळटल्यो. आमी मागीचे असल्या बापा लागीं, आमी मागीचे असल्या पुता लागीं. कदाळा म्हाका त्या बापाचो मोल कळटा, जेजू क्रिस्ताचें मोल कळटा. तदाळा म्हजें मागणें आपापे अशेलें जाता. आमी सर्गीचें राज मागता, नातल्यार आमी सर्गीचें राज मागिना. हें सत म्हज्या जिवितांत घडलां, तुमच्या जिवितांत घडलां. आतां दुसरें आमी या मजतदार कित्याक. आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सोमेस्तान समाधान जाय. आमी सगळीं समाधाना फाटल्यान धांवता. आमी टॅक्नीक शिकता. समाधान म्हळ्यार एक टॅक्नीक म्हणजे समाधान एक टॅक्नीक न्ही. हांव अशें बसून दोळे धांपून अर्द घंटो बसता म्हळ्यार समाधान मेळना.
हांवें तुमच्या माथ्यार हात दवरल्यार तुमकां समाधान मेळना. कोणी ब्रदर असल्यार ताका देवाचे देणें दिल्यार तुमकां समाधान मेळना. जर तर समाधान हांव एक सेंटिमेंट म्हूण चिंता, इफ इट इज अ फिलींग इट वोंट गेट इट. समाधान एक सेंटिमेंट न्ही. आमी धांवता म्हज्या मोगाळ भोंवन, आमकां हिरारे जाता. मनशां म्हणटना आमकां हिरारे, कित्याक आमचें जिवीत बंडल ऑफ इमोशन्स. आमचें थंय बरेंपण आसा, पाड आसा, सूख आसा, दूख आसा, कश्ट आसा, पोडणी आसा, पुलाय आसा. आमी असल्या संगीतान भायर येवंक चिंता. तें समाधान न्ही. समाधान एक सेंटिमेंट न्ही. समाधान एक देणें जावन आसा. आनी हें देणें दिवचें पवित्र आत्म्यान आमकां. खदाळा हो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा म्हणलें ती समजून येता. वेन आय रियलायज द होली स्पिरीट इज विदीन मी. तुम्ही ते कस्तुरी मृगा म्हणून आयकलां गी? कस्तुरी मृगा म्हणून हांवें ल्हान आसतना शिकलें उडास. कस्तुरी मृगा म्हणल्यार एक एनिमल. म्हाका इंग्लिशान खालें म्हणजे म्हणून गोत्तना. ताच्या कुडी भितर एक पोरमोळ आसा. कुडी भितर एक पोरमोळ आसा. ताच्या जिवितान ते सोदता खंय हो पोरमोळ खंय तोन येता, खंय तोन येता, खंय तोन येता म्हूण सोदता खंय. अशें सोदून सोदून येता आसतना गुड्यातान वयर उडटा. आनी उडटा आसतना मरता आसतना त्या पोरमोळ ताका म्हज्यात कुडी भितर आसलो पोरमोळ येदोळ म्हाका कळोवंक ना म्हणून. हे समाधान आमी खंय सोदचें नाका म्हज्या मोगाळ भाव भयणो. आमकां पवित्र स्थान आनी कालें कन्फर्मेशन क्रिज दिल्ल्या वेळार हें समाधान पवित्र आत्म्याचें समाधान म्हाका आनी तुमकां दिलां. हें देणें म्हजें थंय आसा. हें देणें म्हजें थंय आसा. प्रॉब्लेम कालें की म्हजें आनी तुमचें म्हळ्यार आमी वी डोंट रियलायज इट इज विदीन मी. म्हजे भितर आसा तें समाधान जे पवित्र आत्म्याचें हांव समजना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें समाधान हांव सोदचें सेंटिमेंटा वयर, फिलिंगा वयर. समाधान फिलिंग न्ही. आनी हें पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका ताका तुमी म्हणटा भिये नाकात. तें समाधान तुमकां संवसार दिना. तें समाधान तुमकां आनी कोणी दिना. हें समाधान दिवचें पवित्र आत्म्यान. खदाळा म्हाका समजता म्हजे थंय एक आत्मो आसा. देवान दिलो तो म्हजो तर आसा म्हणल्यार हांव समजता. तदाळा म्हज्या जिवितान खंयचेंय येवं दी म्हज्या मोगाळ भाव भयणो. थोड्या मनशांक पळया गे खालें जावन दी जिवितांत. ती परिस्थिती येता आसतना कितल्या सुलभायेन, कितल्या सोंप्या रितीन ते परिस्थिती ते हँडल करतात. हाच्या पयल्या वचपाक तेंच आमकां पळोवंक मेळटा. थंय सुन्नात करचें गी नाका गे म्हणलें, संप्रदाय पाळचो गी नाका म्हणलें. एक वाद येता आसतना पावल आनी सिलास थंय आनी ते धर्मसभेंत आसले सगळे कितले बऱ्या रितीन ते समस्यो परिहार करतात. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मे थंय आसल्या वरवीं, तांचे थंय पवित्र आत्म्याचें देणें आसल्या वरवीं मात्र तांकां तो समस्यो परिहार करूंक साध्य जालें. हें पवित्र आत्मो दिता. त्या पासून म्हज्या आनी तुमच्या देवाक म्हजे थंय हुस्को आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच समाधानान जिवन ताका आशा आसा. ताकाच तो म्हणटा पीस बी विथ यू. ताचें पयलें पुना जिवनपणाचें पयलें मागणें जावन आसा, ग्रिटींग जावन आसा, समाधान तुमचें सवय आसूं. आनी रियेकलो आमी ताच्या पासून वावरता. तिसरें पवित्र आत्मो आमकां कित्याक? हो पवित्र आत्मो आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी सालत्या जिवितांत जिवन आसतना आमकां उगडापण करूंक. सोमी म्हणटा सर संगती तुमकां कळयतलो. चिंतया तुमी एका भुरग्याक इस्काला घाल्या म्हणजे त्या बेस्ट इस्कालाक, बेस्ट इस्काला घाल्या म्हणजे त्या थंय बेस्ट टिचर आसा, बेस्ट फॅसिलिटी आसा. जर भुरग्याक शिकोवंक मेळना तर इस्काला घालून प्रेजन आसा गे? आसा गे? आसा गे? म्हाका बेस्ट एक सेमिनरी घाल्या म्हणजे त्या एक शिकप शिकोवंक म्हाका मनच ना. हांवें शिकले बरी आसा गे? ना न्ही गे. हेंच घडटा. मजदार आमकां दिला ह्या पासून आमच्या सालत्या जिवितांत सोडवणेची चरित्रा जेजू क्रिस्त कोण, आमी कित्याक ह्या संवसारांत जियेता म्हणल्या खातीर समजोवन घेवच्याक तो आमकां दिला. जर तर आमी त्या स्पिरिता उक्ते ना तर कशें समजोवचें? सालत्या जिवितांत जाता. त्या पासून आमकां पवित्र आत्मो दिला. देवाची खुशी कितें, देवा पासून आमी कितें करीचें आनी कितें आमचें जिवी जायचें म्हणल्यार सुद्दां तो पवित्र आत्मो दिता.
पळया म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणो, जेजूक आमचे वयर कितलो हुस्को आसा, कितलो हुस्को आसा पळय. एक आवय एका भुरग्याक जल्म दिता आसतना भुरगें पडनो जो म्हणल्यार ताच्या फाटल्यानच आसता, वाडोवन येता आसतना ताका खाण दिता, शिकाप दिता ताच्या फाटल्यानच आसता. तशें म्हजो आनी देव आमच्या फाटल्यान आसा. आमी केदींच पडूं नजो, आमच्या थंय समाधान आसाचें, आमकां बरेंपण आसाचें, आमच्या थंय भरती आसाचें अशें म्हणल्या खातीर आमकां तो मजतदार दिता. आनी आखरेचें भोव गरजेचें, भोव गरजेचें आमचें जिवीस ताका समर्पंक तो आमकां आदार असो जाता. ताकाच सांग पावलो म्हणटा हांव जियोचें मोरचें क्रिस्ता खातीर. आयच्या पयल्या वाचपांत ते धर्मदूत बरोवन सांगतात पावल आनी सिलास क्रिस्ता खातीर आपणाचो जीव दिवंक इतले तयार आसात म्हणून. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी सोव्या आयतार आसा, पास्का काळाच्या सोव्या आयतार आमी आसा. खंय एकामेकाचो मोग करता थंय पवित्र आत्मो आसा. खंय आमचो मसर सांडून आनी एकल्याक बरेंपण आमी आशेता थंय पवित्र आत्मो आसा. आमचे थंय आसलो मन आसता पसणून म्हज्या शेजाऱ्याक हांव बरें मागता थंय पवित्र आत्मो आसा. खंय मनशाक कितेंच घट ना, म्हजो स्वार्थ आसा निस्वार्थी मनान ताका हांव कुमो करता थंय पवित्र आत्मो आसा. दुखेल्या त्या मनशाक बुजोवन दिता थंय पवित्र आत्मो आसा. आनी असले जिवी जिवंक सर्वेस्वर म्हाका आनी तुमकां आपयता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, आनी थोड्याच वेळान त्या पवित्र अल्तारेर तूं जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता. आमच्या सालत्या जिवितांत एक आमी समजूंक जाय अशें गरजेचें. आमी रडणे विळाप नासमाधान आसचे खातीर बदलाक म्हजे थंय आसच्या त्या देवान दिल्लें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. इत्स कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करया. सतमंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक सगळ्यांत विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक चेकल्यास्पदा आमच्या सुन्याक सोबत वेगळे संगोलो अवकार मुरी तांसन मलो पांच प्रतिकात आणि कसुसले तका कुसा सोडलो तमेला निकानी केलो तमेला मोदे देवलो सांगला कोच वचलो सर्वात सोडलो सर्वपदवीदार देवाच्या उजव्या बसला तेंतांचव्यानी मेल्यांची स्वीकार केलो सत्संता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्रसभेक भक्तांचो एकता भक्तांचे मोक्षाने पुढीचे जीवनपण सस्नाचे जिवी. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप ताच्या भुरग्यांची मागणी तो सदांच आयकता. तर आमी सर्व आमची मागणी भावार्थान ताचे समोर दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आणि लायिकांनी तुझ्या पुताचें समाधान सगळ्यान विस्तारच्या वावरांत तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशें संवसारांतल्या सर्व मुखेल्यांनी सता निती खातीर वावरूंक, मोग आनी समाधान विस्तारूंक आनी निस्वार्थीपणी लोकांच्या गरजांक पावोवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक आमच्या मोगाच्या सेवेच्या आनी बुजवणेच्या उतरां वरवीं तांची पिडा सोसूंक कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर तुज्या भुरग्यांनी मोगाची, शांतीची आनी समाधानाची हातेरां जावन आमची कुटुंबां शांती समाधानाची बिडारां जावन बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताक ह्या संवसारी शांती समाधानाचे आनी मोगाचें रूप जावन धाडलोय. विविध कारणांक लागून खंतीन आनी दुखांत आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवाक परत ही देणी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग मानून घेवन तुज्या उतरां प्रमाणे जियेवन तुका मेसवून जियोंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमची खासगी प्रार्थना
आतां मौनपणी सुम्या मुखार दवरया. सर्गीच्या बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी केल्ली भावार्थाची मागणी तुजे थंय आमी उबारताव. ती तूं दयेन मानून घे आनी फावो त्या काळार ती तांकां फावो कर. हें मागतां तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या बायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या तंत्र बलिदान प्रमाणात आणि महिमे आमचे प्रभू सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. काकुळदारा बापा, कुर्सार मरोन संवसाराचे पाप काडला आनी महिमेन पुनर्जीवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उज्याक बसला. पूण आजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरणा आनी पुनर्जन्मपणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्यान ताका भेटयता. हे वाखणणेचें बलिदान तूं मैपासान मानून घे आनी एक दीस सगळ्या तुज्या विसलल्या बराबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वाखणी करूंक सर्गींच्या जेरुसल्या आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकानूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाजेन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काचा संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारा
सगळ्याचो सर्वेस्वर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका आदीन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही बळगता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी स्मयस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अहंकार मरे देवाचे माये संगाती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुका सासनाच्या सासना आमेन
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखाय, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अक्रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुमचे पाप म्हाका पावना, पूण चवथरांत म्हाका लायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संतोषाला स्वागत करता. स्वादिक इष्टामृत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाला स्वागत करता. स्वादिक इष्टामृत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. तुकाच म्हाका दिताय, तुजे आत्मीक कंटू जाताय. कुरपे जिवीत तुला वयताय, म्हजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाला स्वागत करता. स्वादिक इष्टामृत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू
येसू सौम्या संतोषाला स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मोजा प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्यान दरदुताक सताच्या मार्गार चलयले आणि तुजे कुशे प्रमाणे ताणें घेवचे आसले ते थाराव तांच्या मनांत उपजयले. होच पवित्र आत्मो आमच्या काळार तुझ्या भावार्थ्यांचेर देऊन येऊ आमकां समेस्तांक तो सताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोग कर्ण पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी तुजे कुशे प्रमाणे घेवंक जाय ते थाराव घेवंक हें तुका उजवाड आनी बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोल उपकार. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. धन दिव्यांचे केदी पाते नासता तुझे सोम्या आमी पातेता. कश्ट दोनी कितेंच लेखी नासता दैवीक उतार तुझे गाजयता. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद देव आमकां. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.